आयज सकाळीं म्हाका तुमचे लागीं साद्यापणान पूण अपेक्षा दवरून खोलायन थीर रावपा विशीं उलोवंक जाय. थीर पात्योन वयर आनी सकयल ल्हारान न्हय, तुवें दिल्ले भासावणेन तुजे परिस्थितीन तुका कितें खर आनी तुका कशें दिसता तें सांगोन आसतना पूण थीर रावन तुजें जिवीत खोदपाचेर बांदून जें आसा उतर देवाचें, जो क्रिस्तूच. पयले सुवातेर आमी थीर आसूंक गरज देवाक नोमान करूंक आमकां जाय देवान आमचेर विस्वास दवरलेलो. पूण हांव हें विसोत मानता की आनीक एक वस्त आसा जी थीरपणाक जोडलेली आसा, जी आमी घडयेक सोजमना जायत. उदाहरण एक सोत मानता जायत्याच लोकांक योग्यताय आसा बऱ्यो देणग्यांनी देणी आनी काम करपाचें बोल, स्वप्नां आसात, ती स्वताक वस्तू केल्ल्यो पळयतात, ती सोत मानतात, तांकां वस्तू करूंक आपयल्यात आनी तरी देवाच्यान तांकां स्वतंत्र करूंक जायना. आतां म्हजें आयकात, देवाच्यान ती योग्यताय मेकली करूंक कित्याक तांकां थीरपण ना. जितली आमी थीर आसतात तितलो आनीकूय आमकां सुटका दिता ती योग्यताय वापरूंक जी ताणें आमचे भितर रचल्या. तुसा नाय सुमार 30 वर्सां आदीं जेन्ना हांवें मिनिस्ट्री सुरवात केली, 5 वर्सांक हांवें घरा बायबलीची शिकोवन दिली, सुमार 25-30 वर्सां लोकांक एका बऱ्या मुंगलाराचे रात्री. आनी जेन्ना आतां म्हजें काम करूंक आपयलें म्हज्या जिवितान, पूण तेन्ना देवान म्हाका मेकलें करूंक जावंक ना म्हजी योग्यताय पूर्णतायेन वापरूंक, कित्याक म्हाका आत्मीक पूर्ण अवस्था नासली ताचे सांगाता वचोंक. आनी तुवें तें सोजमोंक जाय, जितल्या लोकांक तूं आदार दिवं येता तितल्या लोकांक तुज्यान दुखोवं येता. लोकांक चड म्हत्वाचें आमी नेतृत्वपण धरूंक आनी जितात ती जिवीत ताचे आमी प्रतिनिधी आसात. वडीत जाल्यार चड म्हत्वाचें भुरग्यां फुडें थीर रावपाक. गरज ना तांणी तुमकां पळोवंक विश्वासी जायना जावंक तूं कितें म्हणटाय आनी कोत्ताय तांतून. भुरगीं वस्तू पोलेतात, सो तांणी पळयल्यार तुवें एक भास दिली आनी उपरांत ती मोडलेली, सो तांणी आयकोता तुवें फोन उखलून आनी कोणाक सांगलेलें तूं फोनार उलयतना तांकां सांग हांव घरा ना म्हूण, ते आयकोतात, ते पळयतात. ती जानत जेन्ना तूं भावना पोरमाणे वागता आनी आमच्या भुरग्यां फुडें सगलो वेळ सारकी आसूंक जाय अशें न्हय. ओ म्हजें माय, आमकां सगल्यांक आमचे अंतरेक आनी भावना आसात आनी केन्नाय ती विशीं वागतात, पूण आमी सगलो वेळ आनीक बरी जावंक जाय. आमच्या भावनाचेर ताबो दवरूंक आनी तांणी आमचेर ताबो दवरूंक दिवंक फावना. न्हय फकत आमच्या सरभोंवती आसलेल्या लोकांक, न्हय आमची देणी मेकली जावंक, पूण आमच्या स्वताच्या आनंदाक. म्हाका आनंद ना जर म्हजें पातयेवंक जायना तर. म्हाका याद आसा त्या दिसांचो जेन्ना हांव नकलो आसलें, हांव कितें कोत्तेली ती एका दिसांतल्यान दुसऱ्याक, आनी म्हाका आवडोंक ना. म्हजी परिस्थिती म्हाका सगळें सांगताली आनी तशें जिवंक वायट आसलें. आनी जो लोक तुजे बरोबर जितात, तुजे थंय सोयरीकोत आसा, तांकांय निरासपण हाडपाचें. म्हजो बापूयचो कोरकोस मनीस आसलो, अपस्वार्थी, आनी तुका कळना नासलें एक मिनिटाक दुसऱ्या ताका कितें करीत तो. म्हाका उगडास आसा तो भिरांतीन जियेताली, म्हजी माय भिरांतीन जियेताली, आनी हांव चड खोशी हांव एका थीर मनशा लागीं काजार जाल्या म्हूण. आनी सगळ्यो वस्तू ज्यो देवान म्हज्या जिवितान हाडल्या तांतून ताणें म्हाका थीरपणाची किंमत दाखयल्या. म्हणजे हो मनीस सारको एका खडपा परी. म्हाका उगडास आसा जेन्ना फाटल्या त्या दिसांनी आमच्या काजाराच्या सुरवातीच्या दिसांनी हांव कितली खोरकोस आसलें आनी देवान म्हटलें हांव मातशी मुतल्यार जाल्या उपरांत ताणें म्हटलें म्हाका उगडास आसा रातचो कामान तान घरा येतोच म्हाका उगडास आसा चिंतून आयज कितें कोत्तेलें तें हांव नोको. तुजो न्हय तसल्या मनशा सांगात जिवंक तितलें मोजेचें न्हय. पयलींच वस्त जी तूं करपाचें बंद करूंक जाय ती निमितां दिवंक. वय पूण म्हज्यान कांय करूं नजा, हांव भावनाचेर पातयेवपी मनीस. पळय जर हांव भोगता तें तुवें भोगूंक पडलें, तूं त्या विशीं तेमेज जावपाचो. म्हज्यान कांय करी नजो, म्हज्या स्वताचेर ताबो दवरूं नजो. पयली सुवातेर देव आमचे लागीं घडो ना तें कर म्हूण सांगना. पूण म्हाका दिसना आमी कितेंय कोत्तेली म्हूण जर आमकां ताचें म्हत्वपण थावें जायना. कोणाक पूण खरेंच थावें जालां की थीर रावंक कितलें म्हत्वाचें तें हें सोजमतात. तुमी सोजमतात? आमेन. कितलोसो लोक म्हणटात आपल्याक सर्विसेन वाड जाय, पूण तूं जाणय दर एका नव्या वर्गान तुवें एका नव्या देंवचाराक फुडो करचो पडटा. आनी जर तूं नोकरेक कसो थीर रावंक कसो तुजी परिक्षा घेयत तर जाल्यार देवान नोकरेन वाड दिल्यार पासून फुडल्या सुमारान ताका खाला दिवचो पडटलो. कित्याक आमी रोखडेंच सीत कोत्तात आमी आसात थंय आसोंक, आमचे लागीं बोल ना म्हूण.
देवाक जाय जी ताची सेवा कोत्तात तांणी चोत्रायन रावंक, कितें कोत्तात ताचेर चोत्राय दवरूंक, कितें म्हणटाय ताचेर चोत्राय दवरूंक, थीर विस्वाशी पात येवंक जाता आनी सोंपेपणी हालोनात तसली, आनी तांच्या भावनाचेर ताबो दवरून आतां आमी झुजतात आसात म्हटलेल्या परी बायबल सांगता आत्यार आमच्या झुजांची न्हय सोंबीक तर आमी जाणून आमी झुजात आसात म्हूण ती आत्मीक झूज. आमकां दुस्मान आसा ताचें नांव सोयतान आनी तो वेगवेगळे भासांनी आमचे विरुद्ध येता. हालींच हांवें एक सिरीज केल्या द स्ट्रॅटेजीज ऑफ सेटन नांवाची, जंय हांवें कसलो फोटकिरो हाचे विशीं उलोवप केला. तो आमच्या मना विरुद्ध येता, तो नाश करपी, तो आमच्या जिवितांत परिस्थिती निर्माण कोत्ता अपेक्षा धरून आमचो भावात नाश करूंक, तो रास करप आनी ताब्यांत घेवपी. ताका जाय आमी निर्णय शांतपणी घेतलेले देखून तो आमकां फटयता आनी आमकां आमची इच्छा उजार करूंक दिना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे निर्णय घेवंक. आनी तो भाव भयणीचेर दोश घालपी, तो तुका एक वायट वस्त करून तालनेत घालता आनी उपरांत ती केल्या म्हूण तुका दोशी थारायता. आमेन. तो जेरूल आमकां एक दुस्मान आसा आनी तो झगडटा 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 झगडटा, पूण आमी जोयताच्या स्थानांत झगडटा. आमी जोयता म्हूण जावंक तोच करून आमी खरेपणी आदींच जोयत मेवल्या. महान पळय तो आमचे सवय जियेता. आमी जोयत करया परी उंच. आमकां कालोखाच्या राज्यांतली निवारल्यांत आनी उजवाडाच्या राज्यांत घातल्यांत आमी ह्यो वस्तू प्राप्त करूंक सोदिना, पूण म्हत्वाचें आमी स्वताक शीस दिवन एक थीर जिवीत जियोंक आनी आमच्या भावनाचेर ताबो दवरूंक, जे परी आमी आमच्या तोंडार ताबो दवरूंक जाय. कोण पूण आमेन म्हणून जे परी गरज आमी आमच्या मनाचेर ताबो दवरूंक सगळीं म्हणटलीं आमेन. आमकां आमच्या भावनाचेर ताबो दवरूंक जाय, सगळीं म्हणटलीं आमेन आमेन. तुज्यान तुज्यान उठून चिंतू येता की आयचो दीस बरो वेतलो म्हूण, आनी जर तुजी भावना थीर ना जाल्यार कितें पूण घडो येता जे सगळे पत्ते कोत्ता. आनी अकस्मात आतां 8 वरांचेर सकाळीं दीस बरो जावचो आसलो, 9 जाता म्हणसर ताचें सत्यानाश जाला आनी उरलो दीस तुजी भावना दुसरीभर सगळीं चुचांबोल आसात, पूण ते परी जावपाक गरज ना. एक इतिहास 12:33 म्हणटा, जेन्ना दावीद झुजाक वेतालो ताणें 50,000 मनीस मागले वेगवेगळ्या लश्करांतले, पूण जेन्ना ताणें मुखेल्यांक ते मनीस एकठांय धाडले ताणें म्हटलें 50,000 दादले जे विस्वाशी आसात, पातयेवंक जाता आनी थीर आसात तसले. वय हांव खूट जावंक सोदता ताका 50,000 दादले कशें मोसले ते, हांव नोको 50,000 कशे आसले ते. पूण जेरूल आयज आमी लोक्ष दितात ताचे खीन लोक ओदीक लोक्ष दितालो त्या काळार. बायबलीन दिसती पडटा तांतले जायते गूण आमी फावो तितलो तांचेर लक्ष दिनात. चड म्हत्वाचे भास दिल्ली दवरूंक तूं त्यो भावना परत्यो करीन आनी मागीर भावना परत्यो मोडिना. तूं जाणो उतर तुजो मान आनी जोर तूं म्हणटाय ते कितें कोत्तलो म्हूण जाल्यार तुवें करूंक गरज. चड म्हत्वाचें आमच्या भावना प्रमाणे आमी चलोना जावंक, भावना प्रमाणे वस्तू घेवंक, भावना प्रमाणे उलोवंक, भावना प्रमाणे भास दिवंक आनी मागीर भावना प्रमाणे दिल्ली भास मोडूंक. आमी एक झुजान आसात आनी फकत तोच लोक जे झूज जिखतलो तो थीर आसात. मुन्नो 25:21 एक चड बरो ग्रंथ आसा. आमी तांकां पळोवंक धव्या पडद्यार दाखयतात. स्वताचे ताबो नासलेलो मनीस एका उक्त्या आनी दुरीग नासलेल्या शारा भाशेन. आतां तुजाने पोरण्या कारारान सगळ्या शारान भोंवतणी वणटी आसल्यो, कित्याक त्यो वणटी तांकां सुरक्षा दिताल्यो आनी जर त्यो वणटी मोडून उडयल्यार ती दुस्मानाक उक्ती जाताली. वय खरें सांगता तें सोत जर तूं तुज्या भावनाक तुजे वयर ताबो दवरशी, जर तूं तुज्या चिंतनाची काळजी घेना आनी तुज्या उतरांची काळजी घेना, जर तुका स्वताचेर कसोच कायदो ना आनी तूं फकत करता तुका दिसता तशें तुका जाय तेन्ना, जाल्यार तूं एका शारा परी जाचो दुस्वास जाला आनी ताचे भोंवतणी वणटी ना हाची सोजमोनी कितें, तूं दुस्मानाक उक्तें आसा. आमचे जायतो त्रास जो आमी सैतानाक लागून भोगतात तो चुकोवं येतालो. हांवें म्हटल्यार आमच्यान जायतो त्रास जो आमी सैतानाक लागून भोगतात तो चुको येतालो जर आमी फकत ह्या भावनाचेर ताबो दवरलेलो जाल्यार आनी तांकां आमचेर राज चलोवंक बंद करूंक दिवं. अशें आमी कित्याक चिंतात, कित्याक आमी तशें दिसता ते बरी आमी वागूंक जाय.
आमकां ते परी वागूंक नाका. म्हाका उगडास आसा जेन्ना आमी चावतनी म्हज्या भुरग्यांचेर. आनी हांव इतली उत्सांबोल जातानी कित्याक तांणी घर मेल्लें केलें वो कितेंय जावं. आनी खरीपणी हांवच मेल्ली जाली. हांव बेजार जाल्ली तर एका धाकटुल्या कामाक लागून चावोंक. आनी हांव जाणो तुमकां कोणाक तें बरें लागना म्हूण, पूण घडये कोण टीव्हीचेर पळयतात आनी आयज हें आयकोंक जाय. आनी हांवें म्हज्या भुरग्यांक बोगो मारून आनी स्वताक चुचुरे करून आतां तीं सगळीं दुखोवन आनी रडटात. आनी ओ देवा, ओ देवा, हांव चुकली, म्हज्यान कांय करी नसो. देवा, हांवच नकलो, म्हाका कितें जालां पळय तें रोखडींच रागार जाता आनी म्हज्यान कांयच करी नसो. आनी तांणी देवान म्हाका सांगलें म्हाका जाय तें म्हज्यान आदार करूं येता. आनी ताणें म्हाका दिल्लो उदाहरण. ताणें म्हटलें जर तुजो पॅस्टर फुडल्या दारार येत तर तूं हें कुशीन काडटलें आनी सेकंडान पासून आनी तूं दारार पावलता म्हूण सोद तूं दुसरेंच मनीस जावपाचें. वय देवाक आर्गां दिवया. मोहिमा. आनी हांव लोकांक सगळो वेळ सांगता, तूं जाणें तूं तुज्या वायट ल्हारान दारां बंद करून घरा असल्यार आनी आयली तर तूं वेगी बदलपाचें. तर आमच्यान आमचे ताबो धरूं येता. आनी हें हांव सोत मानीसर कांयच बदलचें ना. हांवें म्हटलें आमच्यान आमकांच ताब्यान दवरूं येता. आनी हें आमी सोत मानदीसर कांयच बदलचें ना. आनी कित्याक लोकांक दाखोवंक दुसऱ्या मुखार स्वताक ताब्यान दवरूंक चिंतात, पूण घरा बंद दारां पाटल्यान जे लोकां सांगता बरी वागूंक, बरी सोयरीकोत बोंदूंक जाय, आमी आत्मीच मनशां कशीं कित्याक वागतात? कित्याक आमी चिंतात त्या लोकांना आमचें सोसूंक जाय म्हूण? गरज तुवें तुज्या कुटुंबाक मान दिवंक, गरज तुवें मान दिवंक त्या लोकांक जांच्या सवे तूं आसा. फिलिपकारांक 1:28. तुमच्या दुस्मानाक कशीच भाशेन तुमी भिये नाकात. सगळ्या वस्तूंनी तुमी थीर रावात. कित्याक अशें थीरपण म्हणजे थीरपण ताचें निसंटन जातलें. तुमकां सुटका मेवतली. ही एक देवान दिल्ली खुना जातली आनी तुमकां सुटका मेवतली. तांचें निसंटन जातलें आनी देवान दिल्ली खुना जातली. तर दोन वेगवेगळ्यो शक्ती आमकां पळयतात. संवसार पळयता आनी देव पळयता. आनी जेन्ना एक परिस्थिती तुज्या मुखार येता, आमकां पसंती करूंक सहयोग आसा. आमच्यान सगळीं चुचांबोल वा शांत रावूं येता. दोनूय बाजू पळयतात. ह्या ग्रंथान म्हटलां की आमी उचांबोल जायना जाल्यार देंवच जार जाणो ताचे दीस सोंपले म्हूण. पळय, तो तुका उचांबोल जावंक तयार करता, पूण जर ताच्यान तुका उचांबोल करूंक जायना जाल्यार तो आनी कोणाक बेजार करतलो. जाका ताच्यान उचांबोल करूं येतालो आनी मी थीर आनी भिरांत नासतना आसा ताका ती स्पश्ट दिसांनी ताच्या इच्छा निसंटनाची. पूण त्याच बरोबर देवाक सांगता की तूं ताचेर विस्वास दवरताय म्हूण. आमी देवाचेर विस्वास दवरता रे आमी कितले फावटी म्हटल्यार फायदो ना. जर सगळोच वेळ आमी उचांबोल आसात तेन्ना खरेंच आमी देवाचेर विस्वास दवरिनात. पूण जेन्ना तो पळयता की आमी ताचेर विस्वास दवरतात तेन्ना ताका एक स्पश्ट दिसांनी मेवता की वेळ जालो म्हूण आमकां निवारूंक. आतां पळोवया वर्स 29 फिलिपकार 1:29. कित्याक क्रिस्ताचेर भावा दवरूंकूच न्हय जी तुका देवान दिल्या ती आज्ञा, पूण ताचे खातीर कोश्ट सोसूंकूय देवान तांकां फावो केला. वो एक मिनीट थांब भयणी जॉयस. ना, म्हाका सासणाच्या उतरा विशीं उलोवंक नाका. जायते फावटी हांव फिलिपकारांक 1:28 वाचतां आनी देव म्हाका सदांच उपरांत सांगता तुवें वर्स 29 वाचूंक जाय आसलो. तर म्हाका ताचें भाशण आयकोंक नाका हें हांव समतोच. तर हांव वर्स 29 वाचतां आनी वो आसा तो मुद्दो. सो तूं थीर रावशी म्हणजे हें फकत आसल सोत. सो तूं थीर रावशी. तुजी सुटका जायसर तुवें कुडीचें सोसूंक पडटलें. कित्याक आमचो एक भाग आसा जो कितें पूण करूंक सोदता. आमकां कितें पूण म्हणूंक जाय. आमकां ल्हान तेमा करूंकूच जाय. आमकां जाय लोकांक जाणो जावंक की आमी हें सोंसपाक न्हय म्हूण. आनी हें आसा तें जेन्ना पासून तूं स्वताची काळजी घेवंक तोजवीत कोता देव पाटी रावन म्हणटा तुजें सोमतोच म्हाका सांग. पुरचून आमच्यान रावो येता शांतीन
देवा हांव सोत मानता ह्या वेळार तूं वावुरताय म्हूण चोर आजुनूय आमकां बदलप दिसना हांव सोत मानता तूं वावुरताय म्हूण तुका सोंती आसा क्रिस्तान सोत मानपाकूच न्हय पूण ताचे निवारणेक रावतना थोडें भोव सोसूंक कित्याक हे संकोश्ट आमच्या जिवितान आमकां आत्मिकतायेन वाडयतात तोर दीस तूं थीर आनी मजबूत रावतोस आनी तुका तुजो सहयोग मेळना तूं त्या दिसा आत्मिकतायेन वाडटा आमेन. आतां हांव जावन आमकां फकत सहयोग मेळपाक जाय पूण हांव तुका सांगता तुज्या संकोश्टान तुका उदरगत मेळटली बऱ्या काळार तुका उदरगत मेवली ती आनंद घेताय. खरी भावना आसात भावना उतराचो अर्थ उमेद दिवंक धावोवंक आनी भायर सरोंक तर खरेपणी तुजी भावना उठोवन एके वाटेन गेली तुका दिसता आनी तांकां जाय ते तुमच्या फाटल्यान चवकास येवंक आनी ती सांगता तितलें करूंक तुज्यान ती भावना पारखूंक शिकोवंक जाता आनी जेन्ना ती वयर सरता तुज्यान फोर्सान ना म्हणून येता ती परतून सकयल उठूंक हाची सोजमणी न्हय की तुका ती गमना पूण ताची ही सोजमणी की तुवें तांकां पाल दिवचो न्हय कोण पूण हांव कितें सांगता तें सोत मानता. राग सगळ्याकीन मजबूत न्हयकारी भावना म्हाका दिसता आमी सगळीं हें कबूल कोत्तेली म्हूण रागीत चड मजबूत न्हयकारी भावना आनी दर सुमनाक तुका फणस सहयोग मेवतले रागार जावंक पूण ते परी जावंक गरज ना तुज्यान अपमान घेवं येता वो तुका घेवंक जाका उमेद एक होयकारी भावना आमकां सगळ्यांक उमेदीन रावंक बरें लागता उमेदीन आसोंक वायट न्हय पूण आयज म्हाका तुमकां कितें सांगूंक जाय जें गोरेक तुवें चिंतूंक ना चड उमेदीक शिस्त ना जातोच तूं ह्या भागान दुखलोवंक शकता सो आतां तूं उमेदीन येवन निर्णय घेवंक सुरू करता ते मागीर तुका प्रश्न उबे कोत्तात कित्याक उमेदीन येवन आमी निर्णय घेत जाल्यार फकत उमेदीन येवन आमी आनीक उमेदीन ना जातोच कितें कोत्तेली कित्याक तुका उमेदीचो तो दर्जो दवरूंक नाका. आतां हांव हें जाणो हांव हें सोत मानता हांव अशें जिवंक सोदतां पूण सुमार 2 सुमारां फाटीं म्हाका कित्या बदल उमेद आयली आनी हांवें म्हाका चड उमेदीन बरोंक दिलें आनी सामाजीक बरें न्हय तसले निर्णय हांवें घेवंक सुरू केले आनी खरेपणी जी वस्त हांव कोत्तेली ती बरी वस्त आसली हांव कोणाक आदार दिवंक हांव दिवंक सोदी कोणाक म्हाका लोकांक आदार दिवंक आवडटा आनी हांव वदवीक कशी सांगना कित्याक हांवें जायतीं वर्सां जालीं कोणाक न्हय पूण म्हाकाच आदार दिवंक तो जेरूल देवान म्हजेर बदलो पाडला आनी म्हज्यान म्हणून येता की घडयेक म्हाका व्हड आनंद मेवता आदार दिवंक म्हाका आवडटा आनंद भोगता म्हाका उमेद भरता कोणाच्या तोंडान हांसो घालूंक म्हाका उमेद भोगता म्हाका लोकांक वस्त दिवंक जाय ज्यो तांकां गरज घडयेक ती वस्त तांच्या मेवची नासली जर कोण पूण ताच्या आदाराक पावो नासलो जाल्यार म्हाका आवडटा देवान म्हजे उद्देशी लोकांक खोशी केल्लो आनी हांव जाणो तुमकां जायत्यांक तें आवडटा ती व्हड वस्त तर म्हाका लोकांक आदार दिवंक आवडटा आनी ह्या मनशाक जाका आदार दिवंक सोदी जाचो हांव मोग कोत्ता तो म्हजें भुरगें म्हणटोच ते दुसऱ्या पावंड्यार व्हेलें म्हणटोच सगळींच तयार जालीं आनी हांव उमेदीन भरलीं ताका आदार दिवंक आनी आमी सगळो वेळ सोदतालीं हे प्रश्न सुटावे करूंक आनी ते जाता तशें करूंक थोडक्यांक सांगतलें म्हटल्यार म्हाका गरज तो विसय मेलो नासलो हांव खूब दीस इतली उमेदीन भरलेली की शेकी म्हाका दिसलें हांव सापूच थकल्या म्हूण आनी जेन्ना रातची हांव न्हिदोंक गेली म्हाका न्हीद पडो नासली म्हणटच जायत्या राती 5 आनी 6 वरांची न्हीद काडटाली आनी हें म्हजें सवें चलोना म्हणजे 4 वा 5 वर्सां आदीं हांवें शिकलें जशें हांव योद्न थोडी वर्सां जाणटी जायत गेली आनी काल जाणटी न्हय पूण हांव जाणटी न्ही पूण म्हज्या जिविताक वर्सां जोडटा आनी म्हाका थावें जालें हांवें की जर हांव कोत्ता तें कोत्तेय तर हांवें दुसरे भाशेन वस्तू करूंक जाय कित्याक हांव काम करतना हांव भरपूर काम कोत्ता तेन्ना देव म्हाका करपा दिता हांव सोत मानता की देव आमकां आसरो दिता जेन्ना आमी कोत्तात तें ताच्या इच्छा प्रमाणे आसा पूण हांव सोत मानिना तो आमकां आसरो दिता म्हूण आमी मूर्खपण करीत तर हांव जाणो देवा कडल्यान देव म्हज्या भलायके आनी म्हज्या जिविताक घेवजून दवरता हांव जाणो हांवें व्यायाम करूंक जाय हांव जाणो हांवें सारकें जेवंक जाय हांव जाणो हांवें खूब उदक पिवंक जाय हांव जाणो हांवें खूब विसय घेवंक जाय आनी हांव जाणो हांवें गरज संतुलीत करूंक मोजा करूंक
आनी हांव जाणो दर फावटी हांव तशें करिना जाता देंवचाराक दार उगडटा. बायबल म्हणटा 1 पेद्रू 5 हातून संतुलीत जाय, कित्याक तुजो दुस्मान देंवचार गरज घातलेल्या वाघा परी भोंवता, कोण गिरासंक मेवता जाल्यार पोंक. तर आमी संतुलीत ना तेन्ना आनी दुस्मानाक दार उगडटा. पळय मुद्दो तो हो, जर तूं कितें बरें कोत्ताय जाल्यार जर तूं तें भावना प्रमाणे कोत्ताय तुज्यान तरी तुका त्रासान घालूं येता. कोण पूण म्हणटा तें सजमता. तर आमची खाला आसलेली भावनाच आमकां त्रासान घालिनात, पूण ताबो नासलेली उंच भावना पासून आमकां त्रासान घालूंक शकता. बरें पेद्रू एक दादलो असो सोंपेपणी मुदार जातालो आनी तरी देवान शेकी पेद्रूक एक महान वस्तूक उजार केलो. तर बरी खबर ती हालेलुया आमच्यान मुदार जावं येता. ती बरी खबर अशी न्हय. तर जरी तूं एक मनीस जो भावनाचेर चोद पात येता, सो तुवें खूब संकश्टांक फुडो केला, तुका भागान जायत्यो वायट संवयो आसात, तुज्या भावनांक रात चलोवंक दिता, तुज्या भावनांक तुजे ताबो दवरूंक सत्या दिल्या, आयज दीस निर्णय घेवपाचो. आयज तुजें मन थीर करूंक जाय. कितलो वेळ लागता म्हाका परवाना, हांव थीर रावतलीं. पातयोन विस्वासान हांव रावतलीं. हांव म्हज्या भावनांक म्हजेर ताबो दवरूंक दिवची ना, हांव ताचेर ताबो दवरतलीं. पळोवया मातेव 16 सुरवेतेक वर्स 13. फिलिपाच्या सेजाराच्या प्रांतांत पावतच जेजून आपल्या शिसाक कडेन विचारलें, मनशाचो पूत कोण म्हूण म्हणटात? आनी ताणें जबाब दिलो, कोण म्हणटा जोआन बावतिस्ट, कोण म्हणटा इलायजा, दुसरी कोण जेरेमाया, वो प्रवादेंतलो कोण एकलो. मागीर ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? आनी पेद्रून पोर्तिपाल दिलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमोन जोनचा पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय, पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. त्या वेळार पेद्रू ताका देवान दिल्या काळजाच्या प्रकोसवणींतले उलयतालो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हांव सोत मानता की तूं म्हणटाय पळय तोच. आतां हो ग्रांथ परत वयर घालुया. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू मुनगे खटप आनी ह्या खटपाचेर व्हडलें खडप जेब्रोल्डा भाशेन हांव म्हजी सोबा बालतलो आनी तिचेर जोयत व्हरोंक हेमकोरांक लेगून पदवी आसची ना. आतां जेजू तें खदप आनी ताका सोत मानतात देखून आमी जातात कुडके त्या खडपाचे. आनी हांगा असलो निरोप आसा कित्याक ताणें म्हटलें, आतां पेद्रू हांव खोंटो तुका प्रकाशवणी जाल्या, ती तूं सांबाळशी तर तूं तुजो विस्वास म्हजेर दवरल्यार. मागीर जेरूल तो एक खडप जातलो, ताका सोंपेपणी हालोवंक जावचो ना, ताका सोंपेपणी हालोवंक जावचो ना. कित्याक जेन्ना आमी खरेंच देवान सोत मानता आनी सोत मानता तो आमचे बाजूक आसा म्हणून आमी सोत मानता आमच्यान सगळें करूं येता, सोत मानता तो आमचो मोग कोत्ता. फकत आमी देवाचें उतर सोत मानल्यार आमचे कसली परिस्थिती आयल्यार पासून आमच्यान एक खडप कशी रावो येता, कित्याक आमी जाणो देवाचें राज आसा म्हूण. पूण पेद्रू परी आमच्यान त्या विशीं इगोर्जेन कबूल जावन तावले मारूं येता. तो एक प्रकोसवणी उदेशी उदयतालो, जिव्या देवाचो पूत. आनी हाचेर आयज म्हज्यान काळजांत प्रवचन दिवं येता आनी तुमी सगळीं कबूल जाता, तुमी म्हणटले आमेन आमेन, वय वय, देवाच्यान कितेंय करूं येता. पूण उपरांत एक परिस्थिती उबी जातोच, तेन्ना सगळें बदलता. मागीर ताणें म्हटलें, तूं एक कुडको त्या खडपाचो आनी त्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी तिचेर जैत व्हरोंक हेमकोनान लेगून पदवी आसची ना. म्हाका जाय तुमकां थावें सांग की जर तूं थीर रावशी हेमकोनाची दारां लेगून तुजें जैत व्हरोंक शकची ना. ते देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा, जर तूं थीर आनी विस्वाशी रावसी हेमकोनाच्यान लेगून तुजें जैत व्हरोंक जावचें ना. आनी उपरांत ताणें म्हटलें, आनी हांव तुमकां अधिकार दिता, जें कितें तूं बांदतात तें बांदून उरतलें, जें कितें सोदतात तें सुट्टेलें. थीरपणाच्या नदरेन पळयल्यार आमकां सोयताना वयर शक्ती आनी अधिकार आसा, देखून चड म्हत्वाचें आमी सदांच शांत मनांत रावंक. अशेंच आमच्यान देंवचाराचें जैत व्हरों येता. सो तुका शांती ना जाल्यार तुका शक्ती ना. आमेन. बरें, तुमी जाणत आमच्यान शिको येता आमची भावनाचेर ताबो दवरूंक वा तांकां आमचेर ताबो दवरूं येता. मुन्नो 25:28 म्हणटा, जर कोणाक ताच्या स्वताच्या उर्बेचेर ताबो ना, तो एक मोडलेल्या शारा परी जाका वणटिनान.
म्हणजे त्या शाराक कोणाच्यानूय आक्रमण करूं येता. अजाप दिसता आमचें जिवीत कितलें बरें जाता तें आमी आमच्या भावनाक आमचे ताबो दवरूंक दिना जातोच. म्हाका हो प्रश्न जायतोच लोक विचारतात. म्हाका ते भाशेन कित्याक दिसता, म्हाका ते भाशेन दिसोंक नाका. कित्याक दिसता म्हाका त्या भाशेन कित्याक दिसना. आनी म्हाका दिसता तातूंत खूब बरी शिकवण आसा जे तुका आदार दितले सजमोंक आनी खोलायेन ह्या सगळ्या भावनाची परिस्थिती. तुजो न्हय म्हाका दिसता थीर रावोंक चड म्हत्वाचें आनी स्वताचेर विस्वास दवरूंक की तुज्यान तुका जाय तें खर येता आनी तुज्या भावनाचेर पातयेवन मुखार वचों ना जावंक. तरी म्हायती घेयात तुका आदार दिवंक दी. देवान तुका एक बऱ्या जिविताची येवजण दवरल्या. जेजू मेलो तुका जिवीत दिवंक आनी ते पूर्णतायेन वतसर तुका आनंद मेळच्याक. आनी एकूच रस्तो तें जावच्याक जर तुवें देवाच्या उतराचो अभ्यास केल्यार तर तुका बरो दीस आवड येता. आमच्या कडल्यान ही म्हायती घे आनी तुका रोखडीच आदार दिवंक लागतली. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.